नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलांतू प्रसार जावचे योगक्षेम कार्यक्रमाचे 5 एपिसोडाक हांव सगळ्यांक स्वागत करता. आयचे कार्यक्रम फाटीदुखे विशयार. फाटीदुखी कशी सूर जाता, कळलेक सूर जाता, तशीची फाटीदुखी असल्यारी कसं बरं करका म्हणून डॉक्टर विशाखा भट आमकां सांगताची. सो डॉक्टर विशाखा, आता फाटीदुखी म्हणजे मस्त कॉमन जाला. पुरा जणांक हे प्रॉब्लेम आसा फाटीदुखेचे. हे कळलेक हे मस्त कॉमन जाला. सो फाटीदुखी म्हळ्यार फूड तुकून पुरा जनांतू एक आशिल्लो एक प्रॉब्लेम म्हूण सांगू येता. अरावंड 80% ऑफ द पॉप्युलेशनाक केन्नाय ना केन्नाय फाटीदुखी म्हळ्यार एक दिसून आसता. आमी एक आतां प्राणी एग्जाम्पल जावन घेतलं री, तांणी तांगेले 4 पायांतू 4 लिम्स आसता, तांकां 4 पांयार चमकून वचता जाल्यार. सो तातूंत कसं जाता, तांगेल बॉडी वेट कसो आसा इक्वल जावन डिस्ट्रिब्यूट जावन आसता. तशी आमी आतां मनशांत घेतना आमी 2 पांयां वयर राबून आसचे निमित्ती आमगेल आंगाच पुरा वेट दोनी लिम्सा वयरी आसता. ओके, हाजे निमित्ती आमगेल फाटी वयर प्रेशर आनी आमगेले वेट बेरिंग जॉयंट्स म्हळ्यार पांयां गांठी वयरी प्रेशर चड जावन फाटीदुखी पांयां गांठी दुखी पुरा स्टार्ट जावचे. बट आर्ता ह्या फाटीदुखी म्हळ्यार मस्त कॉमन जाला, विपरीत जावन पुरा जनांतूय दिसता आसा. हाका एक मेन कारण कसं म्हळ्यार आमी बैश्य तसल्या रीती पोस्चर कसा आसा हाजे निमित्ती आमकां बैश्य मात्र न्ही राबचे न्हिदोचे पुरा तसलो पोस्चर कसा आसा हाजे निमित्ती मेन कॉज आमगेले बॅक पेनाक. ह्या बैश्य राबचे म्हळ्यार म्हाका उडगा आसलें लायक आतां ऑफिस वर्कर्स तांणी प्रोलॉंगड सिटींग म्हळ्यार मस्त वेळ बैसून करचें तसलें काम. हाजे निमित्ती आमगेले सयाटिका पेन जो फाटीदुखी जो चड जाता वता. तशीच आतां लॉंग स्टँडींग म्हळ्यार मस्त वेळ राबून करचें तसलें काम आसता केलं. आतां टिचर्स जो आमगेले घरा बायल मनशेच येता वासरीन तूं राबून करचें तसलें काम तांकां मस्त आसा. सो तांचे निमित्ती तांकां फाटीदुखी चड जाता वता आसा. सो मेन कॉज हाका पोस्चर म्हणून सांगू येता. आतां आमी न्हिदोची रिती, आतां आमी बेड यूज करचे आनी पिल्लो यूज करचे. हांतू बेड आमी यूज करचें जाल्यार हार्ड बेड न्हयशे सॉफ्ट आमकां मस्त सॉफ्ट जावका. सो सॉफ्ट बेड यूज करतना कसं जाता म्हळ्यार आमगेल आंग रीती न्हिदोची रीती कसं आसा आमगेल एनाटॉमिकल पोस्चरांत आसना. ह्या एनाटॉमिकल पोस्चरांत आसना ती निमित्ती प्रोलॉंगड ड्युरेशन म्हळ्यार मस्त वरस अशी न्हिदताना आमगेल मजल स्ट्रेन जावन स्टिफ जावन आमकां फाटीदुखी म्हळ्यार दिसता. आतां ह्या फाटीदुखी म्हळ्यार होड्डालांतू एज जालांतू न्ही आमगेल चेडवांलांतू सान चेडवांलांतूय आतां फाटीदुखी म्हळ्यार कॉमन जाला. हांकां चेडवांक कसो ह्या फाटीदुखी येता आस म्हळ्यार तांणी स्कुला वचचें तसलें बॅग कसो आसा तांतू लॉट्स ऑफ बुक्स ते लोड कसो आसा ते बॅलन्स जावन आसना आनी तांगेल बॅग हंच्ड जावन आसता हाजे निमित्ती. आनी आमी तांणी वाजिताना चेडवान वाजिताना सगळो टायम अशें आसता तांची. आतां खेळ म्हळ्यार ना, बरी वाजोवची मात्र जातना तांणी सगळो टायम तांगेल गळ कर्व करून बॅक हंच्ड जावन आनी फाटी आमगेले कसं गोनू बेनू म्हणटा तशें आशिल्ले निमित्ती तांकां फाटीदुखी स्टार्ट जाता. सो ह्या आमी केन्ना चेडवांतू सान आसतना करेक्ट करताची आमी तांकां मुखार सुनू फाटीदुखी येना तशी पळोवन घेव येता. पण तुम्ही सांगचे पोस्चर इज द मेन रिझन. बाय पोस्चर इज वन मेन रिझन हाजे खातीर म्हणून. आता फाटीदुखीक कसले रिलीफ मेथड्स म्हूण आसा की? सो फर्स्ट आमकां फाटीदुखी येताना कसं पळोवन घेवका म्हळ्यार आमकां ह्या फाटीदुखी कसं नाही आयला, रूट कॉज कसं हाजे. केन्ना आमगेल रूट कॉज कसं म्हूण कळटा आमगेल प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आमकां सुलभ जाता. आतां हांव सांगिल म्हण की तुमी आतां पक्कन तुमगेल ऑक्युपेशनल जावन आसच्या पुरो म्हळ्यार मस्त वेळ तुमी बैसून हाजे निमित्त आस म्हण जाल्यार तुमी एक अर्द मुक्काल घंटा एक वेळा एक 5 मिनिट वॉक करून येयांची, बॉडी लूजन करयांची, स्टिफ जावच्या सोणुकांची. नाजाल्यार बैसून करचें तसलें चेरार बैसून करचें तसलें केलो स्ट्रेचिंग करयांची. हाजे निमित्त तुमकां मस्त रिलीफ मेळटा. म्हळ्यार ही काम सोडून बैसू जायना आमकां. आमगेलें काम आमी कोरून आमी फाटीदुखी कशी येना तशी पळोवन घेवका म्हूण आमी करता. आतां राबून करचें तसलें काम म्हळ्यार बायल मनशां येता मस्त राबून आमी वासरींत काम आसता, घरांत काम आसता. केन्ना काम आमी बैसून करचें तसलेंय आसता आमी त्यात राबून करता संची. फॉर एग्जाम्पल आमी आतां वेजिटेबल्स कट करचे, जो नारळू कांतुचे आनी पीठ मिक्स करचें ह्या पुरो आमी बैसून कोर येता. हाजे निमित्ती आमकां मस्त पांयां वयरी फाटी वयरी लोड उणी पडटा. ओके, सो ह्या आमी बैसून अभ्यास कोर येता. आनी फुडल्या काळांत तुमी पळयल्यार पुरा अभ्यास बैसून आशिल्लो बायल मनशांक पुसूची जो आयदन घासूचे रांदप पुरो बैसून आशिल्लें.
आतां राबोनू आशिल्लें ती आमकां फाटी दुखी म्हळ्यार मस्त चड जाला. आनीक एक कारण फाटी दुखेक कशें म्हळ्यार आमी राबतना नॉर्मली काम करताना जेवा अशी उलयताना जेवा आमी राबताना आमगेल्या एक पांया वयर वेट डिस्ट्रिब्यूट चड करतांचे आनी एक पांया वयर आसना. सो हाजे निमित्त हें एक मेन कारण आमगेलें सयाटिका पेन स्टार्ट जावच्याक आमी केन्नाय कसलेंय काम करताले दोनी पांया वयर इक्वल जावन वेट आमी डिस्ट्रिब्यूट करून घेवका. ह्या आतां हांवें सांगता आसा बट आमी करताना तशी जाता आमगेलें आमकां गोतना अशें जावचें तसलें केलो पुरा बट आमगेल्या मनांत आमी सांगून घेवका आनी दोनी पांयांत आमी इक्वल जावन वेट डिस्ट्रिब्यूट करून घेवका. आनी चेडवांक थोडं सांगिल्लें म्हणजे त्या आनमान पळोवन घेवका फर्स्ट तांणी बरीचशी पॉस्चर कशी आसूं वाजयताना तांणी मस्त वेळ वाजयतांची सो तांकां ಸ್ವಲ್ಪ वरस नंतर सान प्रायरीच तांकां फाटी दुखी दिसता. सो तांगेले पॉस्चर सान तुकून आमी केदन सम करतांची आमी तांकां मुखार सुनेवचे फाटी दुखी तुकून प्रिवेंट करून घेवता. ह्या पुरा आमगेल्या कॉजा वयर डिपेंड जावन हांव सांगता आसा. आनी तुमी पक्कने यू हॅव सिवियर बॅक पेन जाल्यार तुमी ॲक्युपंक्चर ट्रिटमेंट घेवन कायरोप्रॅक्टीस करून फिजिओथेरपी घेवन तुमगेले बॅक पेन कसो आसा उणी करून घेवता. आनी योगाभ्यास सांगतोय सुमार पुरा अभ्यास आसा ताजे निमित्त आमगेल्या फाटी दुखी इन्स्टंट जावन ಸ್ವಲ್ಪ टायम भितर आमगेले फाटी दुखी उणी करूंक हेल्प जाता. इवन सयाटिका पेन जाल्यार कितलींय पेशंट्सांक आमी बरी आसना निमित्त मात्र गूण केलेले आसा. सो आज आमी आतां खंयची पुरा आसन करून आमगेले फाटी दुखी उण करून घेवता म्हणून पळोवन घेवया. आतां एक एक करून पाय मुखारी स्ट्रेच करून घेवया. सो फर्स्ट आमी आजी शशांकासन अभ्यास करूया. सो शशांकासन अभ्यास करता जाल्यार फर्स्टाक वज्रासन अभ्यास करका. सो हगूर पांया गांटी मडचून कम टू वज्रासना सिट ऑन योर हील्स. आतां आमी सायडा तुकून अभ्यास करून दाखयतांची सो दॅट तुमकां क्लियर जावन दिसो म्हणलें खातीर. आतां दोनी हात पांया वयरी उसीर घेता आमगेल्या दोनी हात वयरी आनी मागशी उसीर सोडता हगूर सकल हात नेलार असो आमगेल्या फोरहेड नेला लागोच्या प्रयत्न. फायनल पोस्चरांत दीर्घ उसिराट करूया. आतां वापस उसीर घेता दोनी हात वयरी आनी मागशी आनीक एक पंत अभ्यास करूया. उसीर सोडता हगूर सकल गळ भितरी. आतां हगूर आमगेले दोनी हाता हेल्पान एक एक करून पाय मागशी वोरया आनी मकरासना घेवया. क्रोकोडायल पोज आमगेले रायट हात आतां लेफ्ट शोल्डरा वयरी लेफ्ट हात रायट शोल्डरा वयरी आमगेले क्रिस क्रॉस्ड हँड्स वयरी आमगेले चिन्न जो फोरहेड दवरया. पाय दूर असो आमगेले हील्स एका एक मुखामुखी जावन असो. हगूर दोळ मुचयांची. ह्या आसना नांव मकरासना जो क्रोकोडायल पोज. सो वडोन आमी अभ्यास केलो शशांकासना आनी मकरासन अभ्यास करचे निमित्ती फाटी दुखी आशिल्ल्या जनांक रिलॅक्सेशन मेळूंक हेल्प जाता. कोणाक पुरा शवासन अभ्यास करताना फाटी दुखी चड जाता तांणी वरे मकरासन अभ्यास करून तुमगेले फाटी रिलॅक्स करून घेवता. आतां नेक्स्ट आमी आमगेले फाटी स्ट्रेंथन करूंक केलो अभ्यास शिकुया. आतां दोनी पांय आनी हात ओटू हाडया. आमगेले फोरहेड नेला लागोया. दोनी पांय ओटू असो आनी पांया बोट भायर पॉइंटेड जावन असो. आतां दोनी हात आमगेले चेस्ट रिजना लागीं असो. आतां उसीर घेता आमगेले फोरहेड चिन neck, chest up to your navel region वयर हाडया. ह्या अभ्यासांत नॉर्मली जन हात अशी स्ट्रेट करतांची आनी पाय दूर करतांची. पाय आमगेले साध्य जाल्यार तितले लागीं असो. हात आमगेले ಸ್ವಲ್ಪ फ्लेक्स्ड जावन असो आनी साध्य जाल्यार तितले मागशी पळोवया.
तुम्ही हात स्ट्रेट करून करताना तुमगेल फाटी खोंगला वरी जाता. सो हात स्लाइट जावन बेंड जावन सुका. आता उसीर सोडता सकल येऊया. अनेक एक राउंड आम्ही याच अभ्यास करूया. आता मी अभ्यास करताना आमगेल फाटी रिजन, चेस्ट रिजन आणि थ्रोट रिजनावर आमगेला फोकस चढ सुका. ओके. उसीर घेता वापस वैरी अप टू योर नेवल रिजन. हात स्लाइटली फ्लेक्स्ड जावन असो, बेंड जावन असो. पाय साध्य जलल तितली ओटो असो आणि साध्य जलल तितली मागशी पळोया. आमगेल थ्रोट रिजन, चेस्ट रिजन आणि बॅक रिजन ऑब्झर्व कोण घेऊया. उसीर सोडता सकल. आम्ही आता या अभ्यासू 2 राउंड कोण दाखयता संची. तुम्ही 5 राउंड तुकुन 7 राउंड ताई कोरी येता फाटी दुखी आशिल जनाना. आता वापस स्थितीक येऊन मकर आसनांतू रिलॅक्स कोरिया. राइट हात आमगेला लेफ्ट शोल्डरा वैरी, लेफ्ट हातू राइट शोल्डरा वैरी. दोन्ही हाता वैरी आमगेल चिन जवो आमगेल फोरहेड. पाय दूर असो आणि आमगेला हील्स एकाएक दिसून असो. दीर्घ उसिराट कोरिया. आमगेल फाटीन तुजलल चेंजेस ऑब्झर्व कोण घेऊया. आता नेक्स्ट आम्ही तिर्यक भुजंगासन म्हणल अभ्यास करूया. दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाडया. आमगेल फोरहेड वापस नेलार लागोया. दोन्ही हातू आमगेला चेस्ट रिजना लगी. एल्बो वैरी पॉइंटेड जावन असो. आता दोन्ही पाया मध्येंतू ಸ್ವಲ್ಪ गॅप असो आणि पाया बोट आता भितर पॉइंटेड जावन असो. आता उसीर घेता वापस आमगेल आंग वैरी अप टू योर नेवल रिजन. आता साध्य जलल तितली मागशी वच्चे मध्येंत असताना उसीर घेऊया. उसीर सोडता आमगेला राइट साइडात कोणू मागशी पळोनू लेफ्ट हील पळोवचाक प्रयत्न करूया. उसीर घेता मध्ये येऊया. वापस उसीर घेऊन उसीर सोडता लेफ्ट साइडात कुनू मागशी राइट हील पळोवचा प्रयत्न. वापस मध्येंत येऊया. अनेक एक राउंड करूया. उसीर सोडता राइट साइड लेफ्ट हील पळोया. अनेक एक राउंड आता मध्ये येऊया. उसीर सोडता लेफ्ट साइड तुकून मागशी हगूर मध्ये या. आमगेल हात आणि कोर्ट आता मस्त वांगटला आणि उलयता अशें दिसतले. हगूर सकल या आणि रिलॅक्स करूया मकरासनांतू. राइट हातू लेफ्ट शोल्डरा वैरी, लेफ्ट हातू राइट शोल्डरा वैरी. आमगेल दोन्ही हाता वैर आमगेला चिन जवो फोरहेड. पाय दूर आणि हील्स फेसिंग ईच अदर. मकरासनांतू रिलॅक्स करूया. आमगेल हातांतू जलल जड ऑब्झर्व कोण घेऊया. आमगेल कुर्टा रिजन ऑब्झर्व करूया. सो हांव सांगील म्हणके ओडलू आम्ही 2 राउंड कोण दाखयतांची. तुम्ही करताना 5 तुकुन 7 राउंड अभ्यास कोरेत. मेंटेन करतान वरे तुम्ही 30 सेकंड्स तुकुन 1 मिनिट ताई लायक ब्रीदिंग आउट मेंटेन कोण घेऊ का. सो भुजंगासन अभ्यास करची निमित्ती फर्स्ट केलेलं आम्ही भुजंगासन, ताची नंतर केलेलं तिर्यक भुजंगासन. या दोन्ही अभ्यासांतूय आमगेला थायरॉइड रिलेटेड इश्यूज आके भारी चांग आणि आमगेल उसिराटा इम्प्रूव करूक म्हळ्यार लंग कॅपॅसिटी इम्प्रूव करूक, रेस्पिरेटरी सिस्टम आके भारी चांग. आणि हाजी होट्टू हायपर टेन्शन आशिल जनांक भुजंगासना इज एन एक्सलेंट प्रॅक्टिस. ऑफकोर्स या अभ्यासू फाटी दुखी आशिल जनांक भारी चांग. आता नेक्स्ट आम्ही फाटी वयर निद्दोन करच तसल केला अभ्यास पळोया. आता दोन्ही पाय ओटू हाणू, हात आमगेला अंगा लगी हाडया. फोरहेड नेलांतू लागोया. दोन्ही हात चेस्ट रिजना लगी. उसीर घेता आंग वयर हाडचे, पाया दांटी मडचुचे आणि ओडलची बरी शशांकासना येऊया. फोरहेड नेला लागोचा प्रयत्न.
आता उशीर घेता वैरी हातो आणि मागशी उशीर सोडता सकल पाया वैरी दवोर्या. आता आमगे बॅक मसल्स रिलॅक्स करू का अनेक एक अभ्यास शशांकासनाची तंतु एक व्हेरिएशन पळून घेऊया. दोन्ही पायामध्येंतू ಸ್ವಲ್ಪ गॅप दवोर्या. आता दोन्ही हात नेलार दवून घेऊया. मध्येंत असताना उशीर घेऊया. उशीर सोडता हगूर साध्य जलल तितले सकल आणि आमगे बॅक मसल्स रिलॅक्स ऑब्झर्व कोण घेव का. आमगे चेस्ट नेला लागूचा प्रयत्न, चिन जवळ फोरहेड नेला लागूचा प्रयत्न. या अनेक एक वेळा करूया. उशीर घेता वैरी, उशीर सोडता वापस सकल. दीर्घ उशिरात कोरता. पाठी का मस्त वाऊन तळीन या अभ्यास केल्यारी तुमका रिलॅक्सेशन मिळता. हगूर वैरेया. आता एकेका कोण पाय मुकारी स्ट्रेच कोण घेऊया. नेक्स्ट आम्ही हाती वैरी निद्दोन कोरचे केला अभ्यास पळोया. आता दोन्ही हाता हेल्पानं शवासनारी निद्दवता. पाय दूर, हात दूर, palms facing the roof. अंगाचे कंप्लीट वेट नेलार सोड्या. आता नेक्स्ट आम्ही सेतू बंधासन अभ्यास करूया. ब्रिज पोज. दोन्ही पाय आणि हात ओटू हाड्या. आता दोन्ही पाय मडचुनु आमगेल हील आमगेला बटक रीजन लग्गी हाडका. साध्य जल्लरी तुमगेला हत्तान तुमगेल अँकल जॉइंट दोरूक प्रयत्न करूया. कोणा पुरा अँकल जॉइंट दोरू जायना तुमगेल दोन्ही हात अंगा लगी साध्य जलल तितली लगी दवून घेऊया. ओके. आता अँकल जॉइंट दोन जातरी उशीर घेता आमगेला बटक रिजन, कोर्टा रिजन आणि मिड बॅक वैर हाड्या. साध्य जलल तितली वैर हाडू. दीर्घ उशिराट कोरका. हगूर उशीर सोडता सकल. अनेक एक राउंड अशी करूया. उशीर घेता वैरी, आणि उशीर सोडता सकल. अनेक एक वेळा आता आंग वैर हाड्या आणि आमगेल दोन्ही हात आमगेला लोवर बॅक रिजन वैर दवोडनु सपोर्ट घेऊया आणि दीर्घ उशिराट करूया. आता हगूर आमगेला हात सकल, आंग सकल, पाय मुकारी स्ट्रेच कोरनु रिलॅक्स कोण घेऊया. पाय दूर, हात दूर, palms facing the roof. सो आता मी केलेला अभ्यासू सेतू बंधासन. सेतू बंधासन अभ्यास करचे निमित्ती आमगेला फाटी स्ट्रेंथन करूक हेल्प जाता. कितली टाइम म्हळ्यारी तुम्ही पक्कने सकाळ उठायताना तुमका फाटी दुखी विपरीत असं उठाच्या काही जायना म्हणजे मंचार निद्दोन अशील कडेनची तुम्ही या अभ्यास केल्यारी तुमका इन्स्टंट जावन फाटी दुखी उण जाता एक पंताक. मागीर तुम्ही उठान अभ्यास करेत. ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ ಸಕಾನ್ ಉಟಾಯ್ತಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಟಿ ದೂಕೆಸ್ತಾ ಮಾಗೀರ್ असना तांक बरे या अभ्यासू भारी चांग. आता दोन्ही पाय आणि हात ओटू हाड्या. राईट हात वैर ओरनु मक्षी नेलार दवोर्या. तशी लेफ्ट पाय मडचुनु राईट साइडाक टर्न जाव्या. आमगेल पाय स्ट्रेट असो आमगेल आंग एक सिंगल स्ट्रेट लाईन अशें दिसुका. आमगेल राईट हात बेंड कोरनु राईट कन्ना वैर दवोर्या आणि लेफ्ट पाय मडचुनु लेफ्ट हातान धोर्या. एक पॉइंटा वैरी फोकस करता हगूर आमगेल पाय साध्य जलल तितला वैरी स्ट्रेच कोर्या. कोणाक पुरा हात पाया धोरू जायना तुमका खै जतगी थैच धोरनु मेंटेन कोण घेया. कोण पुरा मस्त कॉन्फिडेंट असनची तुम्ही दोन मुच्चून वरे या अभ्यासू कोरियेत. आता हबूर उसीर सोडता सकल
अशी अनेक एक राऊंड अभ्यास करूया. उशीर घेता पाय साध्य जलल तिथले वैरी स्ट्रेच कोण घेऊया. Have a gentle smile on your face. उशीर सोडता हगूर पायू सकल पायू मुखारी स्ट्रेच करूया आणि शवासनारी निदोया. तुम्ही या अभ्यासू अनेक साइडांतुवरे कोरनो अभ्यास कोण घेऊ का. एक साइड करताना 4 ते 5 राउंड पुनी अभ्यास करूया. हगूर फाटी वैरी निदोया. पायू दूर हातू दूर palms facing the roof. सो आम्ही केलेला आत्ता अभ्यासू अनंतासन कसा असं. या अभ्यासू सयाटिका पेन अशील जनांक भारी चांग अभ्यासू. आता नेक्स्ट कोर्च आम्ही पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच म्हणल अभ्यास कंचस. यावरे सयाटिका पेन अशील जनांक आणि कोणाक पुरा दुखी पाय आता रेडिएट जाता तांक वरे या अभ्यासू भारी चांग. दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाड्या. लेफ्ट पायू मडचुनु आमगेल पायू बटक रीजना लगिदवोर्या. ರೈಟ್ ಪಾಯುವತ್ತ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಯ್ಯ ವೈರಿ ಹಾಡ್ಯ ದೊನ್ನಿ ಹತ್ತ ಹೆಲ್ಪಾನ ಪಾಯು ಸಾಧ್ಯ ಜಲಲ್ ತಿತ್ಲೆ ಅಂಗ ಲಗ್ಗಿ ಹಾಡ್ಯ. पायू अंगा लगी हाडताना आमगेल या पोर्शन अंतू म्हळ्यार राईट पायाचे जांगेंतू आणि बटक रिजन अंतू जाऊच तसल स्ट्रेचिंग ऑब्जर्व कोण घेऊ का. दीर्घ उसिराट 1 2 3 4 5 6 आणि 7 हगूर सकल. याच अभ्यास मी अनेक एक राऊंड कोण घेऊया. दोन्ही हत्ता हेल्पान पायू साध्य जलल तिथले अंगा लगी हाड्या. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10 हगूर सकल. पायू मुखारी स्ट्रेच कोरनो स्थितीक येवनो मागिरी रिलॅक्स. आता नेक्स्ट आम्ही याच अभ्यासू अनेक पाया ओटू कोर्या. दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाड्या. राईट पायू मडचुनु पायू आमगेला बटक रिजना लगी. लेफ्ट पायू राईट पाया वैर दवोर्या. आता दोन्ही हत्ता हेल्पान पायू साध्य जलल तिथल्या आमगेल अंगा लगी हाड्या आणि दीर्घ उसिराट कोर्या. 1 2 3 4 5 6 आणि 7 हगूर सकल. याच अभ्यासू अनेक एक राऊंड कोर्या. दोन्ही पायू साध्य जलल तिथले अंगा लगी हाड्या. 1 2 3 4 5 6 आणि 7 हगूर अभ्यास राबोनु पायू सकल. पायू मुखारी स्ट्रेच कोरनु रिलॅक्स कोर्या. आता आमगेल पाया बोटाक हत्ता बोटाक मुवमेंट्स दिव्या. दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाड्या. राईट हातू वैरोर्नु मक्षीने लार्दवोर्या. लेफ्ट पायू मडचुनु राईट साइडा टर्न जाव्या. आता आमगेल दोन्ही हत्ता हेल्पान उठानु बैसूया. सो आज आम्ही केलेला अभ्यास पुराय. तुम्ही डेली अभ्यास करचे निमित्ती अराउंड 5 to 7 राउंड्स अभ्यास करचे निमित्ती तुमगेल बॅक मसल स्ट्रेंथन करूका हेल्प जाता. तुम्ही या अभ्यास करताना पुढे सांगची वरी स्टार्टिंग तुम्ही लूजनिंग एक्सरसाइज कोरनु या आसन अभ्यास कोरनु. हाजी नंतर 5 ते 10 निमिष तिथला शवासन अभ्यास कोरका. सो अशें आमगेला योगाभ्यास आसुका फर्स्ट लूजनिंग एक्सरसाइज मागीर आमगेल आसन अभ्यास मागीर आमगेला शवासन कोरनु अभ्यास मुक्ताय कोरका. आता योगाभ्यासानंतर डॉक्टर विशाखा आमगेले एक क्वेश्चन आसा. आजकाली फ्रॅक्चर बॅक फ्रॅक्चर तशीच क्रॅम्प्स जो मसल पुल मसल टेर हे पुरा मस्त कॉमन जाला. तशें आमगेले एक बॅक स्ट्रेंथन करूका जाल्यार कसं पुरा करका आमी. बॅक स्ट्रेंथन करूका आमी आमगेल्या कसं करता म्हळ्यार लायक आमी ॲक्टीव जावन आसका फर्स्ट.
ओके खंयचे ॲक्टिविटी तुमी कोर येता एक्सरसाइज करची गी बॅक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजीस कोर येता नातल्यार तुमकां कसं एक्सरसाइजीस फिजिकल ॲक्टिविटीज इश्ट आसा त्या वेळी तुमी कोरून घेव येता ओके इनॅक्टीव आसचेना जे कसं न्ही जेव करता आसूं का आमी ॲक्टीव जावन आसूं का ओके आनी आमगेले आसनांक तो सुमार पुरा आसन करचे निमित्ती आमगेले मजल्स बॅक मजल्स कसं आसा स्ट्रेंथन करूंक हेल्प जाता तुमी एवढं सांगेल म्हणके फ्रॅक्चर म्हणल्यार आतां एक मस्त कॉमन जाला एक पाय उळकल्यार फ्रॅक्चर जाला सो यात कसं जाला म्हळ्यार आमगेल्यान तूं ॲक्टिविटीज ना अशी आतां चड जाता आसा तशीच आतां मेनोपॉज टायम आयिल जनांक बायल मनशांक बायल तांकां ह्या पुरा आतां मस्त कॉमन जाता फ्रॅक्चर जावचे जो मजल टेर जावचे या कसं नाका म्हळ्यार एज जाता जाता आमगेल बोन स्ट्रेंथ कसं आसा उणी जाता वता आसा हाका ऑस्टियोपोरोसिस म्हणून म्हणटांची ओके ह्या पुढे एज रिलेटेड जावन आशिल्ले बट आर्ता ह्या सन्न एजांतूय ह्या दिसता आसा सो ह्यांत कसं जाता म्हळ्यार ऑस्टियोपोरोसिस म्हळ्यार आमगेल बोन कसं आसा वीक जाता वच्चे आनी फ्रेजायल जावचे म्हळ्यार कट्ट सुलभ जावन जावचे तशें जावचे ह्याक हाका मेन कारण एक म्हळ्यार आमगेल कॅल्शियम उणी जावन आंगांतू मॅग्नेशियम पोटॅशियम रिच फूड आमी घेवका तेदना ओके कॅल्शियम रिच फुडान तुमी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ॲड करयांची फ्रेश गायेल दूद आनी पोटॅशियम रिचांत आमी लास्ट सेशना उलयले वरी बोंड्या उदक यूज कोरता केळ ह्या पुरा आमकां इजिली अवेलेबल ओके ह्या पुरा तुमी तुमगेले डायटांत इन्क्लूड कोन्न घेयांची हाजी ओट्टू तुमी एक्सरसाइज वरे अभ्यास कोरका ओके एक्सरसाइज करता मात्र आमगेले मजल्स आनी जॉयंट्स ॲक्टीव जावन स्ट्रेंथन जावच्याक हेल्प जावचे ओके आनी अशी जी क्रॅम्प्स म्हणटात म्हाका आसयल्या तुमी उदक पिवचे लायक करून उदक पिवका एक 2 to 3 लिटर्स पुणी दिसांत उदक पिवका मेन जावन क्रॅम्प्स येवचे आंगांत उदक उणी जाल्या निमित्ती मिनरल्स आनी विटमिन्स उणी जाल्या निमित्ती विटमिन डी उणी जाल्या निमित्ती एक पंता क्रॅम्प्स येता सो ह्या पुरा आमी आमगेल्या फुडा थ्रू आनी एक्सरसाइज थ्रू केल्यार आमगेले बॅक मजल्स स्ट्रेंथन करूंक हेल्प जाता तशीच स्ट्रेस म्हणल्यार मानसीक ಒತ್ತಡ चड जाल्यार फाटीदुखी चड जाता म्हूण सांगताची हे विशय कसं सांगताचे सो स्ट्रेस म्हणटाना स्ट्रेसा निमित्ती तुमकां फाटीदुखी येना म्हळ्यार तुमकां स्ट्रेस आसता ताजे निमित्त तुमकां फाटीदुखी आयल्या म्हणून हांव ताका आय वुडंट से दॅट बट डेफिनेटली स्ट्रेस आसतना स्ट्रेस एक कॉन्ट्रिब्युटींग फॅक्टर आनी आमकां एक एग्रेवेटींग फॅक्टर जावन कॉन्ट्रिब्यूट करता म्हूण येता बॅक पेनाक आतां कोणा पुरा बॅक पेन फुडें तो कोण आसता तांकां स्ट्रेस जाता ते बॅक पेन ಸ್ವಲ್ಪ आनी चड दिसतलें म्हाका उलटा दुखाजी चड जाला म्हूण फील येतलें सो स्ट्रेस जाता कसं जाता म्हळ्यार आमगेले मजल्स कसं आसा कंट्रॅक्ट जाता सो हे कंट्रॅक्ट जाल्यार प्रोलॉंग ड्युरेशना आसतना स्टिफनेस स्टार्ट जावन खंयची पोर्शनान तूं ह्या तुमगेले मजल कंट्रॅक्ट जावन आसता त्या पोर्शनाक दुखी दिसता ओके तुमकां फाटी दुखी नॉर्मली आसा म्हण जाल्यार त्या तुमकां त्या दसो चड जावन दिसून आसता सो येस स्ट्रेस म्हळ्यार एक कॉन्ट्रिब्युटींग आनी एग्रेवेटींग फॅक्टर म्हणून येता म्हळ्यार फाटीदुखी चड जाता स्ट्रेसांनी येस येस आयचे एक कार्यक्रमांत आमी फाटीदुखी कशी आनी कले सूर जाता म्हणून पळयली ती तशीच कसा पुरो एक आसन अभ्यास करी येता म्हूण वरें आमी शिकली ती आयचे एक कार्यक्रमांत कसले तुमकां डाऊट आसल्यार तुमी ते कॉमेंट सेक्शनांत घालाची तशीच नेक्स्ट एपिसोड खंयच्या विशयार आमी एक व्हिडिओ करता म्हणून तेवय तुमी कॉमेंट सेक्शनांत घालाची हे एक कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद.